दक्षिण गोंयच्यान साळगांवां येवपी कोयर बंद जालो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले। आमदार केदार नायकान शिटकावणी दिल्या। आजूय दक्षिण गोंयच्या ट्रक भरून कोयर आयला। ट्रकांतल्यान भरून हाडिल्लो कोयर रस्त्याक पडला। ताका लागून घाणी पडल्यात। पिळण गांवांत हो ट्रक आडयला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रकाचेर कारवायेचें आश्वासन दिलां खरें, पूण आनीक थोडे दीस पळयतले आनी रस्त्यार देंवतले अशें केदार सांगता। इनफॅक्ट हांव सामकी इम्पॉर्टंट गजाल आनी हांगा येवपाकूय त्याच कारणान लेट जालें। सनसडा वयलो एक ट्रक आशिल्लो हो पिल्यान ह्या गांवांत धरला आनी तो हांव परतो परतो एसेंब्लीनी आवाज करतालो आनी तुमच्या प्रेस भावांकूय हांव सांगीत आसा की लिचड जी आसा ही आख्ख्या रस्त्यार उडयत आयल्यात ती आनी आतांय सेम गजाल जाल्या। म्हाका फक्त हांगा येवन टायम जालो कित्याक हांव ते वेस्ट मॅनेजमेंटाक कॉल केलो, तांचे जे ऑफिसर्स आसात हो ट्रक हाडून दवरला पिल्यान तांकां हाडला। तांच्यांनी म्हाका अश्युअर केला की हेजें लायसन्स आमी जप्त करतले आनी कॅन्सल करतले म्हणून। सो हो एक कारण, मुख्य कारण की आमच्या सगळी सनसड्या वयली सावथ गोवाची वेस्ट हाडून ती आमच्या हितून डंप करता ही आमकां मान्य ना म्हणून। आनी आमी सांगलां की एक हितून आमी थोडे दिसांनी टायम दितले, नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले।